तुमकां सर्वांक देव बरो दीस हांव मागतां. बेझिल मेंडिस मेमोरियल जेरियाट्रिक अँड पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर ह्या बांदपाक बुनयादी फातर दवरच्या ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. हें घर जावन आसा एक स्वप्न मेंडिस कुटुंबाचें. श्रीमान बेझिल मेंडिस एक उदार मनसो समाजसेवक. समाजीक आनी गरजेवंत लोकांच्या बरेपणा खातीर ताच्या जिणेंत तो वावुरला आनी ताचें नांव आजुनी अमर आसा. ताची देख घेवन ताच्या भुरग्यांनी हेंच माया मोगाचें काम मुंदरून व्हेलां आनी हाची एक निदर्शन हें प्रायवंतांक आनी आस्वस्थ आसलेल्यांचें घर. हें घर आमच्या रोजार मायेच्या सेवकींच्या ताब्यान दिजय म्हूण तांची आशा. देखून हो जागो तांणी विंचला. मेळाच्या नांवान आनी फावंडराच्या नांवान मेंडिस कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या अपेक्षे प्रकार हें घर अति गरजेंत आसलेल्या प्रायवंतांक एक मोतीच्या आत्म्याच्या आनी कुडीच्या भलायकेचें समाधानाचें घर जावन दी आनी जावच्याक आमी प्रयत्न करतले आहोत. देवादीन बेझिल मेंडिसाच्या आत्म्याक शांती मागता आसतना तुमची सर कुटुंबां आनी कुटुंबाची तेसावां मोरी माय रोजार माय तुमकां लाभाशें करून दी म्हूण आमी दिसपडटे मागतले आहोत. परत तुमकां समेस्तांक ह्या बुनयादी फातराच्या कार्याक स्वागत करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जाचे थावन सगळें बरें उपजता हे आमच्या देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसो. आज आमी सुरू करता हो वावर आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी आमचे ते उपकारी मन रुता करूंक जाय. किर्तनाची उतरां आमी जाणाव. जर सर्वेस्पर तुमचें घर बांदिना तर तुमच्या बांदपाचो वावर व्यर्थ. आमच्या वावरा वरवीं आमच्या भावा भयणींक आनी सभेक आमी आदार दिता आनी तांची सेवा करता. त्या दाळा तुमी देवाची सहवावराडी जाता. ह्या आमच्या कार्यक्रमा वरवीं देवाचो आदार आमी मागोया. तो हे बांदपाचें काम यशस्वी रितीन संपूर्ण पावोवन दी आनी सर अनवरांतलें निवारण दी. आतां आमी देवाचें उच्चार आयकुया. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. आमी सर देवाच्या सेवेंत वावरडी. आमी ताचें शेत, ताचेच बांदप. देवान म्हाका दिल्ले कृपेक सरीसाव एक माहेतुवंत आनी कारभारी बांदप्या बरी हांवें बुन्यादी घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप चडयता. पूण आपूण कशें बांदता त्या विशयांत हर एकलो सत्राय घेव. कित्याक येदोळस घाल्ले ते बुनयादे शिवाय दुसरी बुनयाद कोणायच्यानी घालूंक नसो. देवाचे उतार हे. संततेचे संततेक तो सासरो. सर्वेश्वरा तू समसो आसरो. संततेचे संततेक तू सासरो. मनशाची जाल्या एक सोपान कशी वरच्या उदका परी ती वाडोन वेची. सकाळीच्या वेळार तो तळा परी संजे पावन सुद्धा ही मनशाची. सर्वेस्परा
संततेचे संततेतून सासरो दिसवस वाटताना मोगानाम काबर जिणयेच्या सुरकाळाम का उल्हास कर आमच्या हातां सुवास सुफळ जाय सुकर काकूर आमची कर आमचे दयाद वर सर्वेस्परा तूं समसो आसरो संततेचे संततेतून सासरो. आता सगळं आम्ही फातोर बेग्यार करच्या फातोर दवरच्या त्या जाग्यार सकाळच घ्या. पददार देवा प्रकृतीच्या बापा तुझ्या पुतावरवीं तुवें सगळे रचलाय आनी तुज्या राजाची ताका थीर बुन्याद केलाय. आमी तुजे लागीं मागता जे आमी तुज्या नांवाच्या महिमेक आनी आमच्या फायद्याक सुरू करता ते तुज्या जाणवायच्या आनी सासणीक देण्यान दिसान दीस वाडत वचो आनी बेगीन सुफोळ शेवटा पावो क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. आता पुण्याची फातोर दवरतात पयलें पवित्र उदकान पान 386 इसपन मुझे उदासीनये सोनिया आणि आम्ही आमची प्रार्थना सुम्यातय उभारया. सर्गींच्या बाप्पा देवादीन बेझिल मेंडिस हाच्या उडासाक आज आराम करच्या या प्रायवन आणि अस्वस्थ असलेल्याच्या घराच्या बुन्यादी पात्राच्या कार्याचेर तुझे आशीर्वाद कर. तुझ्या नांवान आज हे काम आम्ही आराम करतना ते शबितायेन बेगीन स्पोंताक पावूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आय. देवादीन बेझिल मेंडिसाच्या आत्म्याक सस्नेक विशीव लाभय. ताच्या भुरग्यांनी उदार मनान आराम करच्या ह्या वावराचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां हर एकल्यांक बऱ्या भलायकेन मोतीच्या शांती समाधानान सदांच सांबाळ. तांची कुटुंबां बागयनपणाची आनी तुज्या कृपे आशिर्वादांनी भरलेली जावं म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. हें बांदपाचें काम चलोवन वचच्या
कॉन्ट्रॅक्टर आनी सर वावरड्यांचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां सर विघ्नांतले निवार आनी बेगिनचो हें घर अती गरजेंत असलेल्या प्रायवंतांक एक समाधानाचो आसरो जायशें कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. हांगासर असलेल्या आम्हा सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल. आमी हर एकल्यानी आमच्या बेसा प्रकार आमचे जिणे जिवन तुज्या राजा खातीर दिसपडते वावरूंक आनी तुका विश्वासी जावन आमची जबाबदारी करूंक तुज्या स्पिरिताच्या सक्तेन आमकां बोर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. निमाणे प्रार्थन ह्या सर्पाप सोलोन व्हरतले. सर पदवीदार सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालूं, प्रसन्न जावन तुमच्या काळजाचे अत्रेक मागून घे. आमेन. तुम्ही कितें करतात ते सगळें आपल्या नांवा खातीर करूंक सर्वेस्पर तुमकां कृपा दिवं. आमेन. तुमचो वावर सर्वेस्पर व्हड मुखामळान पळोवंक आनी तुमचें जिवीत तो राखून व्हरो. आमेन. सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. पान 386 T6. दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोग परिमित सोकरो, वासुया सोम्या सर्वै काळी, वाकंड व्यंकटका संसकळी, ताने सरगाणी एकदम रसलेली, ताका जाव महिमा सदाकाळी, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमित सोकरो. हांगासर हजार फोटो हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवादीन बाजील मेंडीस हाच्या कुटुंबाच्यांनी सोमेस्तांक ती फळाराची वेवस्था केल्या. तांकां प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची सर बेसांवां तांचेर मागता. सर्वांनी ती फळार स्विकार करच्याक विनंती. मोगचनो आज आमकां व्हरतो संतोश भोगता. स्पेशली आज म्हजो पप्पा सोडून 38 इयर्स जाली, जाल्यार 38 वर्सां उपरांत जाल्यार पप्पाचो उडास आमकां सोमेस्तांक आसा. आज ह्या बऱ्या जाग्यार हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार आमच्या मनसिंदर बापान मस्त वर्सां पावन हाच्या फाटल्यान मस्त काम केलां. एक चिंतप कोणाच्या मनशान मोतीन येवंक कश्ट तेजे वडलें चिंतप तांच्या मोतीन आयलें आनी तांणी हजारांनी लोकांच्या स्पेशली अस्वस्थ जाल्ल्यांचे आनी एज जाल्ल्यांच्या खातीर एक आसरो, तांकां जाय जाल्ली सवलत त्या ताणें करच्या खातीर तांणी एक बरो सिस्टमचो म्हाका करेक्ट गुर्तुना माउंट रोझरी हांव चिंता या एक मेळ घडलो आनी हो यशस्वी तरान चलयलो. हो चलोवंक मुख्य कारण हांव सांगता मेन पाठिंबो दिला आमच्या मदर जनरल सुपिरियर प्रेसिल्ला डिमेल्लो, फादर वॉल्टर डिमेल्लोची गोंय म्हणून म्हाका आतां केल्ले म्हजो भारी क्लोज फादर आमी ल्हान आसतना आमच्या गांवांत आमकां शिकयल्लें तांणी. सो बरी संतोश जालो, आनी चड संतोश जालो म्हाका आयकून. आज इतल्या सिस्टरांनी एक बऱ्या तरान वावर दिवचो म्हळ्यार तो सिस्टरांनी मात सगळ्यांक दिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार सेवा म्हणची ती आमकां क्रिस्तांवांत इवन व्हडल्या हिंदूंच्या आकाय तरेन म्हणटात सेवेके ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹುಡುಗಿಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಭಗಿನಿಯರು ಅವರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಬರ್ತಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. मुळ्ळो एक कदळे हांव खंय गेलो ते हांव आयकूंक मेळटा म्हाका. आज म्हाका व्हरतो संतोश भोगता ह्या मुडबिद्रीच्या सगळ्या गांवाक ह्या
सुತ್ತमुत्तल मूडबिद्री मातनी हांगाच्या हल्लीच्या पुरा लोकांक सरावंडिंगातल्या 20 किलोमिटरच्या पुरो लोक हांगा येवन हांगा पदरापा आनी सिस्टान पावन तांची मेडिकल जावंक पुरो आसरो जावंक पुरो हर एका विशयांत सौलभ्य येता. आज आमकां व्हरतो संतोश भोगता. म्हजो पप्पा कजाळा तो जिवीत आसतना 10 जाणां खातीर कितले शेपटी पळयल्ले आमी आसा. पप्पाडे पयशे नासल्यार मम्मीचे बंगार वचून बँकान दवरनी, कोणाच्या काजाराक जाय जाल्यार तांकां बंगार करूंक गे, या तांचें घर बांदूंक आयल्यार तांकां घर बांदूंक आसरो जावंक मस्तू घरां म्हाका दिसता कम से कम 25 ते 50 घरां म्हज्या पप्पान दुबळ्यां खातीर बांदिल्ली. तशेंच मस्तू जाणां काजाराक मस्तू जाणां कुमक करिल्ली. ते पप्पाचें काम पप्पा सरतना आमी सुरू इल्ले कश्टान कश्ट आसले आमकां, कित्याक म्हळ्यार 8 जाणां पूण पप्पान बरी देख दिल्ली. आज सांगूंक म्हाका हेम्मे भोगता. पप्पाच्या त्या हाच्या आमकां शिकयल्ल्या मार्गदर्शनान पुरा आमी 8 भुरगीं 8 कडेन म्हणल्यार खंय आसल्यारी थंय एका गांवान अमेरिका गेल्लो भाऊ थंय युनिवर्सिटीचो वायस चान्सलर जावन हजारां लोकांक हेल्प करता. मॅक्स मेंडिस मेन आयच्या ह्या बांदपा विशयांत ह्या आयडिया विशयाचो मेन मनीस मॅक्स मेंडिस. तो असो मुख्य आमी सगळे फॅमिली आसल्यारी मेन स्पॉन्सर म्हजो व्हडलो भाव मॅक्स मेंडिस आनी नॅन्सी मेंडिस ताची मिसस, तांणी मेन स्पॉन्सर करतात. ताच्या उपरांत इल्लेशें कॉन्ट्रिब्युशन बाकीचे भुरगीं मेळून आमी करता. ह्या संदर्भात ताचो उडास काडूंक प्रयत्न करता. एकल्याक मात्र आमकां दट्टू म्हणूंक शिकयल्ले, तो जावन आसा मॅक्स मेंडिस. आमी गजाली मॅक्स मेंडिस म्हणून हांवें भोवशा बारी अप्रूप उणें करचें. कशें आमी पप्पाच्या नांवान बेजिल मेंडिस म्हणनागी, मम्मीक मगदलीन मेंडिस म्हणनागी, तशें दट्टूक मॅक्स मेंडिस म्हणून गजाली म्हणना आमी गजाली दट्टूच म्हणचे. ताका दट्टूचो आज खंडीत पावता. ते दट्टू म्हणून आमकां पप्पान शिकयल्लें, ताका गजाली तुमी मान दिजे. ताका आज हांव खंडीत म्हाका भोगता. तो ह्या मानाक तो जाला पप्पान सांगलें उतराक तो निजोन ताका तो मनीस म्हणून म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार आज ताणें मस्त बरें काम करून एक प्रोजेक्ट इनिशिएटीव करूंक कारण तो, आनी ताणें हांगा मात न्हय मस्तू कडेन मस्तू कामां केल्यान. इवन कॅनडान थंय सिमिस्त्र जावन दी लोकांचे क्रिस्तांवांचे विविध कार्यक्रमां तो चलोवन आसा. बिरुरी थंय 500 भुरग्यांक थंय जागो नातलो. एक आश्रमांत बिरूरच्या पदरावरच्या क्रिस्त शरण आश्रमांत भुरग्यांक शिकयताले आनी तांकां गव्हर्मेंटान कंडिशन घाल्लें तुमी सपरेट जागो करीचे. ताका 4 एकरो ताणें इल्लो कॉस्टली जागो, त्या 4 एकरो जागो काडण्याची जाल्यार ताका कारण जावन म्हजो व्हडलो भाव ताणें तो 4 एकरो जागो तांकां काणयोंक ताणें स्पॉन्सर केले. तशें जावन आज म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. म्हज्या भावाक पप्पाचें केल्लें काम म्हजो व्हडलो भाव आनी बाकीचीं भुरगीं आतां आवय जावंक पुरो, अरुण जावंक पुरो, आमी ह्या सुनील जावंक पुरो, ह्या पुरो भुरगीं डॉक्टर जॅनेट हांगा आसा, बँगलोर आसा, वय डॉक्टर गॉडफ्री ऑलरेडी अमेरिकान हांवें सांगलें. सकडी पप्पान शिकयल्लें काम आमच्या खंयच्या लेवलार आमी करयेत आमी तें करनासा. ह्या अलांगारान म्हाका दिसता 4 की 5 हांवें मेडिकल कॅम्प करिल्ले डिवायनवर्डात पप्पाच्या नांवार. तुमकां उडास आसतलें. 85 कॅम्पां आमी पप्पाच्या नांवार केली आनी ताका म्हज्या फॅमिलीन ताका 20,000 किलोमिटर आमी फ्री दिल्ली. ECG ते हे पुरा खर्च आमी पळयल्लो. खंडीत ते हाका मुख्य कारण जावन आसा म्हजो पप्पा. आज ताणें ते आमकां जेजून कशें चल्लां आमी एटलिस्ट त्या प्रमाणे चलचें म्हणून आमकां मार्गदर्शन दिवन आमच्या फॅमिलीक बऱ्या देवबिरांतल्यान आज वाडयल्ल्यान आज 8 कडेन गेल्यार 8 फॅमिली पप्पाचें नांव काणयो आसात. तेंत ह्या संदर्भात 38 इयर्स उपरांत जाल्यार आज हे व्हडले बिल्डींग भोवशा 1 करोड रुपयाचे की वयर सर बिल्डींग 1 करोड 5 लाख रुपये ह्या बिल्डिंगाक. तशेंच 20 लाखाचे ह्या 25 लाखाचे मिसर भितरले मटेरियल. तशें 1 करोड 25 लाख हो एमावंट मॅगदलीन मेंडिस आनी कुटुंब आज मुख्य जावन मॅक्सिम मेंडिस आनी मॅगदलीन मेंडिस आनी कुटुंब हे पयशाचे वेवस्था करून हांगा जाय जाल्ले बांदून दिवचे आनी जाय जाल्ले पुरो सौलभ्य रेडी करून दिवचे आमचें काम म्हणून आमी सांगून ही जबाबदारी आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन आमी करता म्हणून सांगून आमी ह्या संदर्भात सांगता. तशेंच ह्या मेळाच्या सिस्टरांचे एक सुनील मेंडिस आनी तूं एक्टीव जावन मनसिंजर बापाड हेपटी उलयल्यार मागीर कोणी मनसिंजर बापाचे थंय जावन पयसो सनात ताणें सांगतना कळटा कितलो डेडिकेटेड तो बरें पापाच्या खातीर दुबळ्यां खातीर धाकट्यां खातीर. तांचे कडेन उलयल्यार मागीर सिस्टर मदर जनरल सिस्टर तांचे कडेन उलोवन सुनील एक्टीव जावन आमच्या
सगळ्या फॅमिली बिहाफ तो हांगा एक्टीव जावन वावर दिवन आसा. हांव एकटी दोन फाटी चिंतले पूण एक्टीव वावर दिवंक भारी कश्ट आसा आनी तें काम सुनिलान भोवशा मॅक्सिमम इतलोच तो सुनील हांगा हें काम जावंक मस्त पेसाटा म्हणून म्हाका गोत्त आसा. आनी सुनीला धर्मान ह्या हॉस्पिटलाक म्हाका लास्ट टायम सिस्टरी म्हणटाली मस्त आमकां खंयचेय कंप्युटराचे सॉफ्टवेअराचे खंयचे प्रॉब्लेम आसले सुनीलाक आपयले जाल्यार सॉल्व जाता म्हणून खंडीत सुनीलाचो कदाळी सपोर्ट तुमकां हांगा आसा. तो ताचे वाटो आमी सगळी तुमचे वाटो आसा म्हणून सांगून ह्या संदर्भात सांगून मनसिंजर बापान आज येवन मागणें करून तशेंच सिस्टरान तुमी आयल्यात सगळ्यांक देव बरें करून म्हणून आयिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें कर म्हणून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करून. I will speak in English because most of my trainees Yes. do not understand Konkani. They should know who you are, and they should know also what a family you are, and then what this project is going to be of geriatric and palliative care. First, let me tell you and thank George Monis, who is there, who introduced Arun to me, and he and Chandrasekhar introduced Sunil Mendes to me, and then oftentimes Sunil used to rush to Bombay. I know where he was going, to his sister's house, and today I know the tallest among you, Stephen. I bless all of you. Especially, I should recollect late Basil Mendes. He has flown the charity blood in your nerves. What a great charitable work your eldest brother and his wife are doing in USA. What a great charitable act they are doing in Kadur. I know that project because I have visited. And the priest there now is no more. Father John. He's a close friend. We were ordained together. So we know each other. He worked there, I worked in Mangalore, CODP. So there's no difference. And now I'm happy that it is because of your brother's support and your support, such great work is being done. God bless you, your family. I should really thank in a special way Sunil and Aaron. I bless their families. I've gone to the house. I had a good sumptuous lunch once in Aaron's house. I remember that. Sunil almost sacrificed his life to charity for us. If he was a female member, he would have been a HMR sister, I think. And we are little itching our head, who could be our next Mother General? He has all the capabilities, but use those capabilities in HMR congregation as a man, as a vibrant man, as a God-blessed man. I bless Basil Mendes and all the family. Now, what is geriatric care? So people after 60 are physically disabled. They are not able to walk. See, every time they are catching me, holding me. Our bones are weak and we might fall at any time. Our head doesn't work so much, but mine works. And works overdose. Sister Priscilla says by a smile, I thank God for it. So that this brain and the bones of the physique of a man could be young, geriatric care. Doctors know, nurses know what counseling, what support, medicinal and care and food is needed
and that be done in the geriatric ward. And palliative. Everyone's life comes to an end. And man, myself for example, man does so many things. The thought that I have to leave everything and go to a place which I do not know terrifies us. At that time, mental and emotional support is needed. And this is given by spiritual counseling. Sisters are there who are good in spiritual life. We have to tell them that Jesus is resurrected to open heaven for us. That's the spirit. You sisters have been trained and you are living that now, making the life of another happy and resurrected. That is palliative care. So you instill hope in the person who is dying that I am not useless, but I am going to be a saint. I am going to be an angel, and I could influence the Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, and do good work over here. What a beautiful project this is. So you are strengthening the hands and legs of those people who will be here in the geriatric, and you will be strengthening the hopes of people like me, who is 91, who is about to go. So this hospital, palliative care and geriatric is very important, and it is attached to the hospital. Nowhere this facility is available. There the hospital, and here the geriatric ward. We have the expert doctors, and we have the spiritual nurses. What else do you want? Your instrumentality of Mendes family, your blood of charity may flourish in your children and grandchildren. That is the greatest blessing. May Mother Mary, Queen of the Whole Rosary, be always with you. God bless you.